ऑन 30th December 2024 हांवें एक कंप्लेन केलें आर्किटेक्चर कॉलेजीन जायत्यो ऑथॉरिटींक कंप्लेन केली की आर्किटेक्चर कॉलेजीन रॅगिंग जाला म्हणून आनी त्यो 8 ऑथॉरिटी आसल्यो हितून म्हटल्यार चॅन्सलर ऑफ गोवा युनिवर्सिटी, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, एड्युकेशन सेक्रेटरी, कलेक्टर नॉर्थ, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आनी प्रेसिडेंट ऑफ कावन्सील ऑफ आर्किटेक्चर. इतल्या जाणांक हांवें कंप्लेन करतकूच हाचेर कांयच जायना अशें पळोवन हांवें RTI इन्फॉर्मेशन मागलें आनी RTI इन्फॉर्मेशन म्हाका चडशें अंडर सेक्शन 8J लावन तेणी रिजेक्ट केलें. आतां हांवें तें अपील हितून फायल केलेलें आहा कमिशनार हे सगळे डॉक्युमेंट्स लावन आनीक 17th of June ताका हियरींग आहा म्हाका 17 June. म्हणटकूच सांगचें म्हटल्यार कितें जाता अशें हें आहा की एनवायरमेंट पळय हेणें आसता कॉलेजींनी इफ इट इज प्रोडक्टीव जाल्यार भुरगीं बरे भाशेन शिकता आनी आर्किटेक्चर म्हणटा ती एक प्रिमियर कॉलेज वीच टिचीज आर्किटेक्चर आनी बरे आर्किटेक्ट जरी तर जातले फ्री एंड कंड्युसीव मायंड जरी तर भुरग्यांची आसत जाल्यार भुरगे बरे आर्किटेक्ट जावन आमच्या गोंयांक बरें नांव येवंक शकता. पूण जेन्ना एक कॉलेजींनी असली क्रिमिनल एक्टिविटीज रॅगिंग म्हणटा ती एक क्रिमिनल एक्टिविटी जेन्ना ही सिनियर्स आसता पळय ते जेन्ना हितून यंगस्टर्स आसता, न्यू कामर्स आसता, फ्रेशर्स तेंचेर जेन्ना रॅगिंग करता एक्ट रॅगिंग म्हणटा ते तुमकां खबर आसलेली ते डिफायन केल्ले आहा ते एक्टान म्हणटकूच तेन्ना तेंचेर परिणाम वायट जाता आनी तेंचे शिकोवपाचेर मायंड लागना तेंकां सायकोलॉजिकल इफेक्ट जाता मेंटल तेंकां हें जाता आनी हे भुरगे जे कोण विक्टम्स आसता ते इन फ्युचर आपुणूय सिनियर जातकूच आपल्याच्या ज्युनियरांक ते सिमिलर हें करूंक शकता कित्याक रिवेंज कसो तेंच्या मनान ती एक परिणाम जाता तो आनी शिकपाचेर लेगून जायतो इफेक्ट जाता तेंची स्टडीज हॅम्पर जावंक शकता. हें मनान धरून तेंची स्टुडंटांची न्हू एक फ्रेशर्स पार्टी जाल्ली आनी ती प्रायवेट प्रिमायसिसान जाल्ली कॉलेजीन जावंक नासली पूण फ्रेशर्स पळय आसले न्यू इयराचे आनी सिनियर्स दिता ती पार्टी वेलकम करपाक पण सिनियर्सान तेंकां अशें पार्टीक आसतना रॅगिंग जालें एक्ट जालें. रॅगिंग एक्ट जायते आहा ते म्हाका सारकें RTI अजून सारकें मेळोंक ना म्हणटच म्हाजें तें स्पश्ट सांगूंक जायना. हांव आयकोन जाणा पूण म्हाज्यान सांगूंक जायना कित्याक बिकॉज आय डोंट हॅव दॅट डॉक्युमेंट दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट आय डोंट हॅव. पूण ते पार्टीक कॉलेज म्हणटा इट इज प्रायवेट पार्टी पूण तिका एक विजिटींग फॅक्युलिटी प्रेझेंट आसलो आनी ते विजिटींग फॅक्युलिटीक ते स्टुडंटांनी सांगलें हॅन्स फोर्थ ताका कॉलेज कॅम्पसान घेवचें ना म्हणून आमी हे फ्रेशर्स आसले ते न्यू भुरग्यांनी आनी ते उपरांत सावन ते हेका विजिटींग फॅक्युलिटी पळय आसलो तो ताका बंद केलो तेणी येवपाचो येयनाका म्हूण सांगलें कॉलेजी कॅम्पसान आनी तो रिजायन जावन गेलो. म्हणटकूच विदाउट द नॉलेज ऑफ कॉलेज प्रिंसिपल ऑर कॉलेज ऑथॉरिटीज ए फॅक्युलिटी विजिटींग फॅक्युलिटी कॅनॉट अटेंड दॅट हें. दॅट्स द रिजन आय फील इट इज ऑफिशियल पार्टी. म्हणटूच मागीर कितें जालें ही म्हाका दिसता कोणें तरी कंप्लेन ही हेका एक न्यूज पेपराक दिली आनी न्यूज पेपरान मागीर म्हाजे व्यूज घेतले आनी तेणें जायते जाणांचे व्यूज घेतले आनी बरो रिपोर्ट केलो तेणें ऑन लास्ट संडे 18th May. ते हें जातकूच पब्लीश जातकूच हे भुरग्यांचेर न्हू परत तांकां हॅरेसमेंट हें जाला स्टार्ट जाला. हॅरेसमेंट इन द सेन्स अशें म्हाका आयकूंक येयला की तांकां एक हें व्हरोन दिलां लेटर आनी वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन परस्युईंग द कंप्लेन म्हणून तेंचे कडचे फोर्सिबली हें घेता म्हणून तेंचेर परतूय मेंटल टॉर्चर जाता तांकां आनी जी कोण पळय सायन करना ती हें जाता एक्सपोज जाता दॅट दे आर द वन्स हू आर हें म्हणून अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिता अशें खंय हें जावंक शकता. हांव म्हणना ती सांगता कोण सांगता तें म्हाज्यान सांगूंक जायना बिकॉज दोज मेनी मायनर स्टुडंट्स वे देर आनी तेणी कितें केलें इंटरनल कंप्लेन्स कमिटी केल्या पॉस्ट म्हणटा ताका प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट. ही कमिटीन हें केलां की आय एम एन आवटसायडर म्हणून
I am a concerned citizen. I take up various issues pertaining to Goa and Goa's prosperity. And ते म्हणटा I am not related to college affairs. So जोरी तर त्यांनी हे म्हणून तांकां कंप्लेन एक घेतलेली विदाउट इन्व्हेस्टिगेशन ती क्लोज करूंक जाता जस्ट बिकॉज सम स्टुडंट्स हॅव विथड्रॉन आनी ती विथड्रॉ कित्याक केली हें जावंक जाय आनी तिका पॉक्सो एक्ट पळय आहा पॉक्सो हो स्टुडंट एका मायनर्जान तो एका हें जाता एप्लिकेबल जाता कित्याक पॉक्सो एक्टानूय प्रोविजन आहा जाल्यार पळोवचें पडटलें की ही कंप्लेन विथड्रॉ करूंक जाता जाल्यार आनी विथड्रॉ करूंक जाता जाल्यार तांकां पळय तो टॉर्चर आसलो तो चालू उरलो विदाउट पनिशमेंट टू द परपेट्युएटर्स ऑफ क्रायम जर तो हें चालूच उरलें आनी हे फुडें हे एक्ट चालूच उरतलें ताका अशें दिसतलें की हे न्यू कमर्स पासून फ्रेशर्स पासून तांकां अशें दिसतलें वी कॅन गेट अवे वीथ दीस टायप ऑफ एक्ट्स म्हणटले ते असल्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज करून आमच्यानी हें करूंक जाता म्हणटले सो ते दृश्टी मोतीन दवरून हांवें ती कंप्लेन केलेली आनी आतां हांवें फ्रेश आतां लेटर केलां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक चीफ सेक्रेटरीक आनी एड्युकेशन सेक्रेटरीक आनी उरलेल्या ऑथॉरिटीक की सांगून की परत तांकां हॅरेसमेंट स्टार्ट जाला म्हणून बिकॉज ऑफ ते तांकां न्यूज पेपरार येयले उपरांत तांकां परत हें करून कॉमेस केल्या म्हणून तेंचे वी आर नॉट प्रिपेर्ड टू वी आर नॉट कीन इन परस्युईंग द कंप्लेंट्स म्हणून सो दीस इज समथींग व्हेरी बॅड एंड द कॉलेज ऑफ आय डिमांड दॅट हे पळय आहा हेजेर इमिजिएट इन्क्वायरी जावंक जाय द ट्रूथ हॅज टू कम टू लायट बिकॉज ए प्रिमियर इन्स्टिट्यूट हो आर्किटेक्चर तुमचे आमचे भुरगे कोणाचे भुरगे बरे आर्किटेक्ट जावंक शकता पूण जरी तर तांकां ट्रिटमेंट मेळलो अशें क्रिमिनल एक्टिविटीज जाल्यो आनी पनिशमेंट जायना म्हूण जर हें जालो जाल्यार हें चालूच उरतलें हाका लागून हांवें आतां काल लेटर केलां हांवें स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी डिमांड केल्या इम्पार्शियल हेडेड बाय सम रिटायर्ड जज ऑर एक रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर ऑफ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस रँक अशें हें केलेलें आहा तेच बरोबर हांवें तेच कॉलेजीर आनीक 2 कंप्लेन केल्या एक हांवें FIR फायल केला विथ द पुलीस इन्स्पेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ब्रँच कित्याक हेणी कितें केल्लें तेच कॉलेजीन एक एग्जामिनेशन हें आसता सेल आसता 3 मेंबर्स सेल तेणी एक वायवा टेस्ट म्हणजे हें तो ओरल टेस्ट घेवन ताका सर्टन मार्क्स दिले आनी दुसरे तेंचे एटेंडन्स 2 एनविलोपां सील्ड हें करून चीफ एग्जामिनरा कडेन दिली चीफ एग्जामिनरान 2 एनविलोपां शेणयली आनी बेश्टो नोट काडलो की हें कोणाक मेवलें जाल्यार दिवची ती एनविलोपां सील्ड हें करून परत दुसरे घेयनासतना ऑन हीज ओन तेणें आपल्याक जाय तशें मार्क्स दिले आनी ते युनिवर्सिटीक धाडले म्हणजे जो कोण भुरगो एक्सलंट आहा जो कोण सदांच प्रेजंट आसता वो जो कोण हाय मार्क्स स्कोर करता ते एग्जामिनराचे कांयच जायनासतना वो आपल्याक जाय तशेंच हें करता जालो न्हू आनी द प्रिंसिपल एंड दॅट पर्टिक्युलर चीफ एग्जामिनर दे आर हँड इन ग्लोव्स सपोर्टींग दीस इलिगलिटीज आनी अशें हांवें आयकलां की तेणें एका प्रिंसिपलान गोवा युनिवर्सिटीक बरयलां म्हणून की हें तूं हें कर रेगुलरायज कर म्हणून ह्यो इरेग्युलरिटीज रेगुलरायज करूंक जाता म्हणजे टॉप मोस्ट आहा तो फेलूय करूंक शकता तर तुमी विदाउट द कन्सिडरेशन ऑफ द मार्क्स अलॉटेड बाय द एग्जामिनेशन कमिटी दीस इज व्हेरी बॅड सो हांवें विजिलन्साकूय कंप्लेन केलां बेस्ड ऑन द न्यूज पेपर रिपोर्ट आनी काय केलां ACPकूय केलां न्यूज पेपर हे लायल्या ताका हांवें न्यूज पेपराचेर येयलो तो इश्यू म्हणटकूच हे कॉलेजीन म्हाका सांगचें दिसता की टोटल मेस जाला हो प्रिंसिपलाचे फंक्शनिंगाचेर गव्हर्मेंटान इमिजिएटली पळोवचें पडटलें आनी हें सगळें स्ट्रीमलायन करपाक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान इमिजिएटली स्टेप्स घेवचे पडटले नाजाल्यार हें हाती भायर वयतलें स्टुडंट्सांचोय कॅरियर पिड्ड्यार जातलो हेका लागून हांवें हे चीफ मिनिस्टरा कडेन उपकार करून मागतां ह्या माध्यमांतल्यान उपकार करून मागतां की तेणी इमिजिएट इंटरवेन करून कितें तरी एक्शन घेवचें पडटलें म्हणून इमिजिएटली एक्शन जावंक जाय आसलें कोणें रॅगिंग हें जालें पळय तें कल्प्रीट आहा तेचेर आनी सो दॅट वी सप्टेंबर 2024 ना हांवें पेपरवर्क चालू आहा म्हाजो पेपरवर्क चालू आहा आतां कितें जालां लास्ट संडे न्यूज पेपरार जेन्ना हें येयलो न्हू
तेन्ना तांकां परत स्टार्ट जाला. नाजाल्यार हांव प्रेसा कडेन वचूं नासलो. इंटरनली म्हाजें चालू आसलें काम, कित्याक हांव इन्फॉर्मेशन कमिशनांतल्यान म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलें म्हणटच हांव तांकां केस करतालो, कंप्लेन फायल करतालो लागलो, पुलीस कंप्लेन. पूण आतां जालें कितें, जेन्ना न्यूज पेपराचेर रिपोर्ट येयलो की ना, परत तांकां हॅरेसमेंट स्टार्ट जालो की तुमी वी आर नॉट प्रिपेर्ड, वी आर नॉट कीन इन पर्स्युईंग द कंप्लेन म्हणून विथड्रॉवल लेटर करपाक. कोणी भुरग्यांनी कंप्लेन केलेले, ते प्रिंसिपलाक केलेले. हय, तेणी एक्शन घेवंक ना. आनी रिटर्न दिलेले. हय, अरावंड 24 स्टुडंट्सांनी आउट ऑफ 59 स्टुडंट अरावंड 24 इन रायटींग दिल्ले. ना, कॉपी तीच हांवें RTIचेर मागलेली. ती म्हणटा ते सेक्शन 8(1)J लायता. इट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन. इट इज नॉट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. वेन ए कंप्लेन इज registered before the a college, it becomes a public document and the principal has to act. पर्सनल इन्फॉर्मेशन म्हणजे कितें, स्टुडंट्सांनी दिल्या दिवंक ना, ती डेट आय कॅनॉट डिस्क्लोज. आय मे हॅव इट बट आय कॅनॉट डिस्क्लोज. आय वॉन्ट ए ऑफिशियल कॉपी. या हय, इंटरनल कंप्लेन्स कमिटी तेणी हांवें कंप्लेन केल्या उपरांत कॉन्स्टिट्यूट केल्या. तेजी पयली नासली. ते कितें म्हणटा, आय एम एन आउटसायडर. जॉन नाझारेथ इज एन आउटसायडर म्हणटा इंटरनल कंप्लेन्स कमिटी. पूण हो एक्ट येदो व्हडलो जाता, तेजेर तुमी कांयच एक्शन घेयना. वेदर ए कंप्लेन गिवन बिफोर टू द प्रिंसिपल कॅन इट बी विथड्रॉन एज पर द प्रोविजन्स इन द एक्ट, तेजेर कांयच उलयना. आनी भुरग्यांचेर इम्पॅक्ट कितें जातलो, भुरग्यांच्या यंग मायंड्सांचेर, सम आर मायनर्स, तेचेर हें कितें जातलो. पोक्सो एक्ट लागता ताका, तेजेर कांयच करिना ते. वन ऑफ द प्रिमियम कॉलेज इन गोवा. फाल्यां तुमचे आमचेय भुरगे वचोंक शकता.